आनी सरकाराचे कायदे आनी पॉलिसी हाजेर हो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री म्हणटा ती तुजी मॅन्डेट अशी आसता की तांणी अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करप. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा आतां एक व्हडलो सोशल इव्हल, एक दुयेंस आमच्या समाजाक लागिल्लें दुयेंस, आनी ताज्या अगेन्स्ट जर तूं फायट करतलो जाल्यार मेन तुका आर्म आहा, पूण आर्मान भितर एम्युनिशन म्हणटा तें डेटाचें जाय, डेटा जाय पडटा स्पीकर सर. पुणून हांवें प्रश्न जो विचारला तातूंत उत्तरान मंत्री म्हणटा की देर इज नो पॉलिसी टू कलेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा. म्हणटकर हाजे वयल्यान स्पीकर सर म्हाका अशें दिसपाक लागता की तुमी अनएम्प्लॉयमेंटाचे विरुद्ध फायट करपाक सिरियस आसात काय कितें. स्पीकर सर, विदाउट डेटा हाव यू विल फायट अनएम्प्लॉयमेंट. स्पीकर सर, निती आयोगान गोंय थर्ड हायस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज हायस्ट, थर्ड हायस्ट इन इंडिया अशें म्हणून म्हणलें. सरकाराक तें आवडूंक ना. सरकार रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, बट दे डोंट हॅव अ डेटा टू काउंटर दीस. म्हणून स्पीकर सर, म्हजो स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी असो आहा की जे एक तांची गरज पडटा की वेकन्सीज ज्यो असतात त्यो चड करून 5 स्टार हॉटेलां, मेजर हॉस्पिटल्स हे जॉब वेकन्सीज रिपोर्ट करनात, ऑनलायन रिपोर्ट करनात, बँक्यो रिपोर्ट करनात. बँकांनी ह्या दिसांनी कोंकणी उलोवपी मनीस मेळना. गेले जाल्यार कितें जालें काय म्हणून अशें करून उलयतात. सो स्पीकर सर, हांव म्हजो पयलो पॉयंटेड सप्लिमेंटरी, विल यू रिगरसली परस्यू for companies to declare online vacancies? Yes, Mantri. It is mandatory that the private companies basically advertise their posts. And there is plus, in fact, there is a Supreme Court guidelines as well. As far as the advertisement is concerned, there is Supreme Court guidelines which states wider publicity of advertisement on local dairy for public interest. So, Speaker Sir, as Honourable Member has just asked me, we have issued around 384 show cause notices from the year 2017 till date, as far as the people who have not basically advertised, and in fact they said that they will comply with as far as the guidelines are concerned.